आमचो कांदोली सरपंच ब्रेस, हरपारा पंचायत, पार्ला पंचायत, आमचे कालांगूट पंचायत मेंबर आनी आमचे पुलीस आनी आमचो बाब एकनाथ। आयज देड एनिवर्सरीचो आमचो भाऊ साहेबाचो बांदोडकाराचो दीस आनी तेणेन आमच्या पासत खूब केलां आनी तेणेन आमकां एक करून दवरला। आमचो मुनकार काय जमता तो आमच्या गोंयान हो याद आमकां बरें करून दवरून गेला आनी तेणें खुबशें आमकां गोंयान आमच्या करून दवरलां। भाऊसाहेब बांदोडकर हेचे डेथ एनिवर्सरीच्या इतलेंच म्हणूंक सोदता की वी हॅव टू टेक द लिगसी ऑफ भाऊसाहेब बांदोडकर अहेड। लिगसीचेर उलयतना खूब उशे वस्तू आहा। पयले जे तेजे धोरण आसलें ते एड्युकेशनाचेर आसलें आनी म्हाका दिसता गोंयान प्रत्यक्षान सगळेच लोक एड्युकेशन म्हणजे फर्स्ट प्रायोरिटी हेचेर फुडें वचत आहा। आयज ह्या पॅन्डेमिकान आयज पासून स्कूल स्टार्ट जायना आनी मोठो बोबाव जालो की ऑनलायन एड्युकेशन फुडें वचचें म्हणून। आनी ऑनलायन एड्युकेशन फुडें वयतना युनिवर्सिटीन पासून काल ऑर्डर दिल्ली आहा 1 सप्टेंबरानसून ऑनलायन एड्युकेशन स्टार्ट। म्हाका दिसता आमचे कडेन आयज पासून कनेक्टिविटी सारकी ना। लोकांनी आपल्याक कितें जाय पळय तेजी प्रायोरिटी पयली चिंतची। ओपोज करपाक कितेंय आमकां ओपोज करूंक जाता। गोंयान खंयची वस्त जी आमी बरी पासून कितें हाडटा ती ओपोज जाता आनी जर तर सगळ्यांक मोबायल जाय जाल्यार कनेक्टिविटी ही अत्यंत गरजेची गजाल। पोर्रा आमी एक टावर घालपाक फुडें सरले। इतली वर्सां पोर्रान टावर नासलो। लोक म्हणटाले की टावर घालीत जाल्यार कॅन्सर जातलो म्हणून। म्हाका दुकान सांगूंक दिसता आयज लोकांचे नदरेक हाडूंक सोदता की गेल्या 3 वर्सांक 17 ते 18 केशी आमच्याच वाड्यान बाटी-लोबो वाडो कॅन्सराच्यो मेवल्यो। एकूय टावर ना। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू टावर, इट इज रिलेटेड टू सम अदर थिंग वेर ओनली डॉक्टर्स एंड सायंटिस्ट कॅन टेल। तेन्ना उपस्थिती मातशी इल्ली कमी आसा। आमी लोकांक आमंत्रीत करूंक ना कारण कोणाक म्हणून सांगतले आनी कोणाक सांगच्या बाबा तुमी पयस रावा आनी येवं नाका म्हणून। पूण तेज्या करता जे आसा तेंचे आमी जे कितें ऑर्गनायझर जे आसात आमचे आमदार आसात, मिनिस्टर आसात आनी पंचायतच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचे पयलीं हांगा हार्दिक सहर्ष स्वागत करता। आनी भाऊच्या आत्म्यांक जे भाऊन कितें केला ते आमी सदांच वाचतात कारण कोविडचो आनी हो कोविड पयलो लागला आतां पडत आहा। तेज्या करता ही आमी आटोप ते घेता। तुमचे परत एकदां काळजांतल्यान तुमच्या सगळ्यांच्या हांगासर तुमकां